सगळे उभी राहा. Somibrauya, Gilguya, A24, page number 12, A24. Sokoshani, Sotaduka, Uskiakoti, Sotaduka, Ushtapola, Sotaduka, Sokekore, Sotaduka, Nisavadolu Dedana, Asante Utkar Sota, Anjali Sachi Sorbuso, Duka Doria, Lebe Doita, Duka Borita Sadena, Mochiri Kursus Sota, Ankotola Gite Kurce, Doria Jeros Patyon Rauche. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आतांच आमी गायन केला, संकोश्टांनी सोदता तुका. सगळ्या वेळार सगळे गोडी देवाक आमी सोदता. आनी असल्या संकोश्टाच्या वेळार देवाचेरूच आमी फाटी येता. कोणाच्यानूच आमकां बुजवण दिवंक जायना. देव एकलोच आमकां बुजवण दिता, गोठाय दिता. तर आयज कितें भाशेन प्रोपेर्सिया साविता डिकोस्टा थेलीस हे आमचे भयणीक निमणो आदिवस करूंक आमी आयल्या. ताच्या देण्या पासत देवाक दिन वासुया. 90 आनी 5 वर्सां ह्या संवसारी यात्रेची देवान तिका फावो केली. ह्या संवसारांतली यात्रा सोंपता, सर्गेची यात्रा सुरू जाता. तर ह्या सर्गेच्या सुखान ती पावूंक कोतकोत्या आनी मिसाचे भेटेंत मागूंक आमी आयल्या. तिच्या देण्या पासत दिन वासुया. तेच्या वस्कोताय आसाय जाल्यार ते वस्कोतायेचेर न्हय, पूण देवाची काकूट तिका फावो जावंक मागुया. आनी हेच देवाची काकूट म्हटल्यार सासणाचें सूख देवान तिका फावो करूंक, त्याच्या बऱ्या जिविताचो इनाम सर्गीच्या बापान तिका फावो करूंक कोतकोत्यान मागुया. आनी तिच्या गोडच्यान पुसवण आनी गोठाय मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकेक सोड पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमोसो अपराध ओमोसो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांगपार मरे सगल्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबांक न्हय म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता चोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. प्रार्थुया भोव कोणवड्या देवा सदां दया करूंक आनी बोगसणे दिवंक तुजो खेरीत गूण म्हूण आमी सोत मानता कालच्या दिसा तुवें प्रोफेट्स ह्या साविता डिकोस्टा तेलीस ह्या आमचे भयणीक ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली तुजे भावार्थ बोरवासो धरून ती जियेली तो सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान तिका घे म्हूण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवोड चलयताय सासणाच्या सासणान Amen. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप बा भयणीनो विस्वाशी देवाचें सांगता आमचें उतर तुमकां बरोबर होय आनी ना अशें जावंक ना कित्याक आमी म्हणजे हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां परगडला तो बरोबर होय आनी ना जावंक ना तो सदांच होय कित्याक देवान केल्यान तितल्योय बासावण्यो ताचे सोवी होय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सोवें देव आमकां गोठाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्यांत आनी ताणेंच आमचेर मोर मारल्या आनी एका इसारो कसो ताणें आमचें काळजांनी आत्मो घाला देवाचें उतोरें देवाचे उपकार आमचो जबाब जावं दी तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा सगळीं म्हणोया तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ तुझ्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव तें मानून घेता उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक सोजमणी मेळटा जबाब तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ तुझ्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा तुज्या आज्ञा आशण आशण खोर्शेता म्हजें होड्डें तोंड जाता उक्तें तुज्या नांवाचो मोग कोत्तोल्यांक तूं कोत्ताय तशें म्हजें नदर घाल म्हजी काकलूट कोर जबाब तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ तुझ्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा तुजे बासावणे पोरमोणें म्हजी पावलां सांबाळ वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय जबाब तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ तुझ्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा उद्गाराक सगळीं उबी रावया
Sorvespor तुमचे सोवे आसूं माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी प्रितुमीचे मीठ पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय तें भायर उडोवंक आनी पांयां थोडा मोस्तूंक जाय आनी कित्याकूच तें उपकारो ना तुमी संवसाराचो उसवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना पांय लिपोनाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उसवाड पडूंक तो पेडार दवरता तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उसवाड ताचे मुखार पडसळचो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रेमीच्या बाबा म्हणिनो कांय चालत्यो वस्तू सैमांतल्यो जेजू आमच्या दोळे मुखार दवरता आनी आमकां शिकोण दिता म्हणटा तुमी प्रितुमीचे मीठ तुमी संवसाराचो उसवाड तो दोन खुणां मीठ आनी उसवाड आमच्या दोळे मुखार दवरता आनी जेजू आपली शिकोण दिता आनी म्हणटा तुमी प्रेतुमीचे मीठ तुमी संवसाराचो उसवाड जण एक मनीस ह्या संवसारांत येता तेन्ना जेजू क्रिस्ताचो रूपकार घेवन येता बावतिस्मा दिसा ताणें आमकां उसवाड दिला आनी उसवाड म्हटल्यार भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ आमी दवरला आनी ह्याच भावार्थान आमी वाडल्या आनी ह्याच भावार्थान पेटलेली वात पास्काची वातीक पेटोवन आमच्या हातान दिल्ली आनी म्हटलेलें तुमी संवसाराचो उसवाड उसवाडाची भुरगीं कशीं चलूंक भावार्थाची ड्युटी पेटलेली सांबाळूंक ताणें आमकां नेमल्यांत आनी ह्या संवसारांत ताणें आमकां पाठयल्यांत तर आमी जण एकलो क्रिस्ताचो उसवाड जावंक जाय जो आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं बऱ्या कोरण्या वरवीं क्रिस्ताचो उसवाड आमी दुसऱ्यांक परगट करता देखूनच तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो त्यो लिपोवन दवरूंक न्हय पेडार दवरूंक दुसऱ्यांनी त्यो पळोवंक दुसऱ्यांनी तांची देख घेवन आपुणूय उसवाडांत जियोंक आमकां एके भाशेन बावतिस्मांतान हे भावार्थाचें देणें दिल्लें आसा आनी ह्यो भावार्थाच्यो कोरण्यो आमच्या जिवितांतल्यो आमकां आमी आदारता तेन्ना जेजू क्रिस्ताक च्या उसवाडाक आमी गोवाय दिता आमी जाणा बऱ्यो कोरण्यो भावार्थाच्यो म्हणल्यार कुडीच्या फायद्याच्यो आनी आत्म्याच्या फायद्याच्यो बऱ्यो कोरण्यो जेन्ना आमी ह्यो बऱ्यो कोरण्यो आदारता तेन्ना आमी स्वर्गीच्या राजाक लागीं आसा पयस ना तर
त्या संवसारान बरें करून आमच्या जिवितांतले गूण देणी देवान आमकां दिल्ली ती आमी लिपोवन दवरूंक न्हय, पूण ती आमी उजवाडाक हाडूं. आनी हे भाशेन ह्या बऱ्या जिविताच्या देण्या वरवीं बरेंपण आमी विस्तारता तेन्ना आमी बऱ्या खोरण्याचे उजवाडाक जेजू संवसाराच्या उजवाडाक आमी गोवाय दिता. जावं कसलीय कोरणी ती जावं दोयाड्यो कोरणी आमी म्हणटा बुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें, थानेल्ल्यांक पिवंक दिवचें, परदेशांक बिराड दिवची, पिडेस्तांची खबर घेवची, आदार दिवचो आनी मेल्ल्याक पोरयान मातयेक लावची. ह्यो जावन आसा आमच्यो दोयाड्यो कोरण्यो कुडीच्या फायद्याच्यो आनी आत्म्याच्या फायद्याच्यो, ज्यो आमी करता तेन्ना आमी एके भाशेन उजवाडाची मनशां कशी आमचो भावार्थ आमी जियेता, आमचो भावार्थ आमी परगट्टा, आमच्या भावार्थाक आमी साक्षी दिता. हेंच आमचे भयणीक घोडे आपल्या जिवितान केलें. बरे क्रिस्तांव कशे क्रिस्ताक बऱ्या कोरण्यांनी उजवाडाचे कशें जावंक ताणें तोचवीत केली. तशेंच म्हणटा तुमी प्रितुमीचे मीठ. आमी जाणा मीठ जशें सांगलेलें आसा त्याची कारसाण तर बिगडली, ती कोणाच्यान परतून दिवंक जायना. ती फकत पांयां थोड्या मोस्तूंक भायर उडोवपाक, कित्याकूच उपकारो ना. तर मीठ आमच्याय जिवितान रूच हाडटा. मीठ आमच्या जिवितान आमकां एके भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितान रूच हाडटली मनशां जावंक गरजेचें. हे घोडे आपल्याक आमचे भयणीन आपल्या जिवितान दुसऱ्यांक रूच हाडटले जाली आनी हे भाशेन आपल्या जिवितान प्रितुमेचे मीठ संवसाराचो उजवाड ती जाली. तर ह्या ताच्या बऱ्या जिविता खातीर आनी बऱ्या कोरण्या खातीर देवाक दिनवासुया. थोडे मनीस कशी अस्कोताय आसली, अस्कोतायेचेर नदर घालची न्हय, पूण तिच्या बऱ्या जिविताचेर कोरण्याचेर नदर घालुया. आनी देवान ह्या बऱ्या कोरण्या खातीर सासणाचें सूख, सासणाचें इनाम तिका फावो करूंक खतखत्यान ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. आनी आमी चड एकलो ह्या संवसारांत जियेत आसतना प्रितुमीचे मीठ कशें दुसऱ्याच्या जिवितान बरेंपण हाडटली जावं क्रिस्ताचो उजवाड जावं आनी बऱ्या कोरण्या वरवीं क्रिस्ताक साक्षी दिवंक आमकांय चड एकल्याक आयती कोर म्हूण हे मिसाचे बलिदानांतल्यान मागुया. गीत घेऊया. C25, page 39. C25. Tatan kalci
म्हज्या बाबा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र सभेच्या आत्माक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा Porphyria, Savita, Ticosta, Telis, तुझे दुवेचे सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवंडार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो तर तो तिका दयाळ मोसुबीदार कसो आतां मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. तुमची सभा आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी सर्वेस्वराक धन्यवाद. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोणवाडायेन जेन्ना पातकांक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी भोगतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या कुडासाक करात. वावरताचो गोड पोरगोटुया. Sumia Jesu, holy Lord, Ani kashi lepieta, Dikne pati, tukoi bonoisu, Ami tuje moro porgotu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कांस तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र समेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी प्रोफेसिया साविता डिकोस्टा तेलिसीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपोवन मेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावामणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन तोरदुतां आनी सोडकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. तुमी प्रितुमीचे मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. ह्यो चालत्यो वस्तू आमच्या दोळे मुखार दवरून जेजू आमकां दुसऱ्याच्या जिवितान रूच हाडटली जावंक बऱ्यो उजवाडाच्यो कोरण्यो करतली आमी जावंक आमकां हुस्कायता आनी आपयता. तोरेंच करून बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कळशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारां जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वागातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र समेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. आमची कामत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटिले आमची कामत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना
Porciaika sutran maka polai kimyo kili. गीत घेऊया D21 पेज 58 D21
my strength when I am free. You are my treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give I'd be a fool. You are my only all. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. प्रार्थूया. प्रितीमोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रोगोत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोले आमचे भयणीक प्रोस्पेसिया हिका सासणाच्या जेवणाक खाता बसोय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. Amen. Today, we gather here to celebrate the remarkable life of my dear Abuzain. To me, my grandmother was a source of endless wisdom, and I will always treasure the precious moments we shared, the stories she told, and the lessons she imparted. My grandmother had a magical way of bringing us all together, reminding us the importance of family and the bonds that connect us. Her presence will be missed, but her legacy will live on through each one of us. As we bid farewell to my beloved grandmother, let us remember her not with sadness, but with gratitude for the love she shared, the joy she brought, and the lasting impact she had on our lives. Thank you all for being here today. Let us find solace in the memories we shared, and may her spirit continue to guide us as we move forward. Rest in peace, Abuzain. You will always hold a special place in our heart. I thank the parish priest, Father Orlando, for celebrating this Eucharistic service. We thank our relatives, neighbors, and friends for helping us during our needs and for making it possible to attend the service. Goodbye, Abuzain. I will love you forever.
उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थाचे चाली पोरमोणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमचे भयणीची प्रॉस्पेरसिया मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवणपणांत तो विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या सोम्यांत मेळूं अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोळ्याच्या खांदार सासणेक रायच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो, तिच्या आदारागिया, सोमेश्वराच्या दुतानो, तिका मेळूं येया. आत्म्यान तिच्या स्वागतीक परमेश्वरा Tuka Apollo Jesu, Tuka Swakot Guru, Abramacha Gopan, Yodu Tuka Vurun Pavu. देवाच्या भाग्यवंतानो, तिच्या आदारागिया, सोमेश्वराच्या दुतानो, तिका मेळूं येया. आत्म्यान तिच्या स्वागतीक परमेश्वरा सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाबोय आनी निरंतरी प्रकाश तिचेर फांकोय. भो दयाळ बापा आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता. जेजूताय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन ती जातेली म्हूण तीर बोरमाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साकोरनीक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मोनाच्या आनी क्रिस्तांताय भोगताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. तुजे साकोरनीक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसात ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवे पावून तुज्या सांगातान आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवनूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं तुज्या येण्यावेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी स्वर्गेच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. Jesus bendito, meu Redentor, a minha alma salva-me, Senhor. Jesus bendito, meu Redentor, a minha alma salva-me, Senhor.
प्रोपेर्सिया साविता डिकोस्टा तेलीस हे आमचे भयणी ह्या जिवितांतली आपणा सोरशी देवान आपयली देखून मातयेची किल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवोन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडे सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळ्यार पुनर्जीवणपणांनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताईं जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणांक मोडचो ना. तर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवोन केले आमचे भयणीक सासणेक जिवीत दी. आपले पाप रोट्टेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितोळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भागीवंताच्या सोम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गेच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मोरना वरवीं आमी दुखेस जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणेक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. सगळे आमची मागणी आमचे आवडे आमचे ओत्रेक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे निवार. सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकोन्नीची प्रोपेसियाची काकूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक तिका मोन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यांत एकवटायली. तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभोय. दयाळ बापा तुझे तुझ्या रोमान बाळगून जेजू वांगडा तुझे वेगेन बोलेपणान सुखेस तुमकोर. एकूण आमी मातयेक लायता जोते दिसा तिगोर जिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुजे मोहिमेन पोरसोडून दी. एकूण आमी मातयेक लायता जोते दिसा तिगोर जिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुजे मोहिमेन पोरसोडून दी.
comforted that they are protected from sin. Yes. Thank you, Master. Thank you. First